हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार। आयज गोंयांत दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो ह्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचो न्यूज अँकर गौरीश परब आमोणकरा कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची म्हत्वाची अपडेट। CAA अंतर्गत म्हटल्यार सिटीजन अमेंडमेंट एक्टा खाला गोंयांत पयल्या निवासी म्हणजे मूळ निवासी जो पाकिस्तानाक रावपाक गेल्लो ताका पयलें भारतीय नागरिकत्व मेळिल्लें आसा। ताचें नांव जोसफ फ्रांसीस पेरेरा म्हणून आसा। तो गोंय मुक्तीच्या आदीं पाकिस्तानांत वचून ताणें राबितो केल्लो कांय कारणांचो, म्हटल्यार शिक्षणाक लागून खंय तो थंय गेलो आनी तेज्या उपरांत ताणें पाकिस्तानाचें नागरिकत्व घेतिल्लें। 2013 तो भारतांत आयिल्ल्या कारणांत आनी तेज्या खातीर तो ह्या भारतीय नागरिकत्वाक पात्र थारिल्ल्यान हे CAA अंतर्गत ताका भारतीय नागरिकत्व लागू जाल्लेलें आसा आनी तो पयलो आतां गोंयकार जावन आसा। ताका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुके हे प्रमाणपत्र भेटयलें। ताका लागून ताणें हे एमेंडमेंट लागू केल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच गृहमंत्री अमित शाह हांचे उपकार आटयल्ले आसा। सो अशी बातमी आसा। आयच्या दिसाची ही सगळ्यात म्हत्वाची घडणूक जावन आसा। CAA कायद्या अंतर्गत एक विदेशी नागरीक जो पाकिस्तानात फाटली कितलींशींच वर्सां राबितो करून आशिल्लो कासावलेचो जोजफ पेरेरा म्हणटा ताका आयज भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताका नागरिकत्वाचें सर्टिफिकेट भेटयलें। फुडें वचूया आमची न्यूज अँकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। वेगवेगळी दुयेंसां जाल्ल्या 20 दुयेंतींची जतनाय घेवपी आपमजत संस्थांक समाज कल्याण खात्या कडल्यान 2.5 लाखांच्या अर्थीक मजतीची घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्ली आसा। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत तांणी ही म्हायती दिल्ली आसा। आनी एक म्हणजे खण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम परतून सुरू करतले अशी म्हायती तांणी ह्या वेळार दिल्या। कॅबिनेट मिटींग आयज जाली आनी हे कॅबिनेट मिटींग वेळार कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्या। तातूंतले एक म्हत्वाचो निर्णय म्हटल्यार ज्यो आपमजत संस्था ज्यो एक गंभीर दुयेंसां जाल्ल्या दुयेंतींची जतनाय घेतात तांकां 2.5 लाख रुपयांची अर्थीक मजत दितले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। ते भायर आनी एक म्हत्वाची घोशणा म्हटल्यार खण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम जो फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन बंद पडिल्लो तो सुरू करतले। खण खात्याचें काम वाडिल्ल्यान थंय कंत्राटी पद्दतीचेर कर्मचारी नेमतले। ते भायर जो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सुरळीत जावपा खातीर एक प्रस्ताव आशिल्लो ताकाय मंत्रिमंडळात मान्यता दिली। फुडें वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज सध्या POPच्या गणपत्यांक चड मागणी आशिल्ल्या कारणान जे चिकण मातये पासून जे गणपती तयार करतात तांकां खंय तरी तांचो खप कमी जाता। मात आपल्या पुर्वजां पासून म्हणजे आपल्या आज्या पासून जी परंपरा चालू दवरिल्ली ती एका नातवान फुडें व्हेल्ली आसा, कारण ताच्या बापायक कामा निमतान जमना खंय तरी, म्हणून तो आयज लेगीत हो 19 वर्साचो भुरगो जो आसा शेल्डेचो तो चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करून 30-35 सुमार दर वर्साक मुर्त्यो करून ते विकतात। तशेंच तये दिसाक लागपी ज्यो गौरी पुजनाक लागपी ज्यो मुर्त्यो आसा गौरीच्यो त्यो लेगीत चिकण मातयेच्यो खाशेल्यो तयार करतात। हो जो खाशेलो रिपोर्ट आसा तो तुमी मुजरत पळोवचो। तशेंच काल पासून FDA म्हणजे वखदां आनी अन्न प्रशासनान आपल्या कारवायेक ते एक्शन मोडार आयिल्ले आसात आनी म्हापशेच्या बस स्टँडार आयज सकाळी धाड घालून जे पळय आंतरराज्य बसी येतात तातूंतल्यान तांणी सुमार 1 लाखाचो म्हाल जप्त केल्लो आसा। तातूंत लेबलान आशिल्ले मसाले, मागीर तशेंच बोकडेचें दूद म्हणजे मिलावट केल्लें दूद, मागीर हेर जे मावा अशे तरेचे पदार्थ जप्त केल्ले आसा। तशेंच वेल्ल्या काणकाय तांणी एक मिठाईवालो फरसाणवालो जो बुरश्या रितीन म्हणजे नितळसाण पारिनासतना तशेंच ताचे कडेन परवानो नाशिल्लो अशा पद्दतीन मिठाई फरसाण तयार करपी दुकानदाराचेर सद्या तांणी कारवाय चालू दवरिल्ली आसा आनी हे सगळे चवथीच्या फाटभुंयेर तांणी चालूच दवरतले अशी शिटकावणी दिल्ली आसा। ह्यो दोनूय तुमकां सविस्तर बातम्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो।
चवथ लागीं पावल्या आनी चवथीक लागपी जें सामान आहा तें बाजारात येवपाक सुरवात जातली. हे फाटभुंयेर अन्न आनी वखदां प्रशासन आसा तांच्यांनी धाड घालून वेगवेगळे सामान आहा ते जप्त करपाक सुरवात केल्ली आसा. फुडें वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. फाटल्या बेरेस्तार सावन पेडणेच्या टॅक्सीकारांचें जें आंदोलन आशिल्लें तें काल निमणे 6व्या दिसा तांच्यांनी फाटीं घेतिल्लें आसा. गोवा मायल्स कावंटर बंद करपा सयत पार्किंग शुल्क उणें करप, लिंक रोडा वेलो टोल रद्द करप अश्यो मागण्यो घेवन पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी फाटल्या बेरेस्तारा आंदोलन केल्लें. उपरांत ह्यो मागण्यांचेर चर्चा करपा खातीर सोमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे बरोबर तांची बसका जाली. हे बसकेन तांच्यांनी 6 मागण्यो घातिल्ल्यो. ह्या 6तल्यो 5 मागण्यो पुराय जाल्ल्यो आसा अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सोमारा दिल्ली. उपरांत ह्यो 5 मागण्यो जो मेरेन लिखीत मेळना तो मेरेन आमचें आंदोलन चालूच उरतलें अशें हाचेर टॅक्सीकार ठाम आशिल्ले. ते प्रमाण तांचें मंगळाराय आंदोलन चालू आशिल्लें. निमणें काल मंगळारा राती 10:30 वरांचेर तांकां लेखी हमी मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी आंदोलन आमी फाटीं घेतात अशें सांगलें. तशेंच दुसरी बातमी म्हणल्यार आजगांवां बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या अल शदाय चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या चायल्ड कॅर युनिटाचेर उच्च न्यायालयान मोटो घातला. बाल कल्याण समितीक उच्च न्यायालयान ह्या चायल्ड कॅर युनिटाची तपासणी करून शुक्रार मेरेन अहवाल दिवपाचे निर्देश दिल्यात. ते प्रमाण शुक्रारा 3:30 वरांचेर हाचेर सुनावणी जातली. ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. फाटले 7-8 दीस जाले पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी तांच्यो कांय मुख्य मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो घेवन आंदोलनाक सुरवात केल्ली. ते उपरांत 2 दिसां पयलीं ते येवन मंत्रालयांत मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्र्यान तांच्यो 6 मदल्यो 5 मागण्यो मान्य केल्यो. पूण ह्या मागण्यांचे लिखीत पत्र दिवचे अशी मागणी घेवन तांच्यांनी आपलें आंदोलन चालू दवरिल्लें. हे विशीं मुख्यमंत्र्यान तांकां लिखीत पत्र दिल्या उपरांत काल राती कडेन तांच्यांनी आपलें जें आंदोलन आहा तें फाटीं घेतिल्लें आसा. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. शेनवारा मध्यान राती आख्या मडगांव वाठारांत चोरांच्या टोळयेन 3 जाणांची चोरांची टोळी येली. तांच्यांनी आख्या वाठारांतली 7 घरां फोडपाचो यत्न केलो. हाका लागून जे आतां आख्या वाठारान आसा तो लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळा. पुलिसांनी पेट्रोलिंग वाडोवचें अशी मागणी थळाव्यांनी आतां केल्या. दुसरी बातमी म्हणल्यार जो सांखळेचो हिस्ट्री शिटर सतीश गावसाड आनी एक कागाळ फटवणुकीची कागाळ संबंधितान एकल्यान नोंद केल्या. सरकारी खात्यान नोकरी एलडीसीची नोकरी दिता अशें सांगून ताच्या कडल्यान 7 लाखांची टोपी घातिल्ली. देखून दिवचल पुलिशेंत आयज ताच्या आड फटवणुकीची कागाळ नोंद जाल्या. आनी तिसरी बातमी म्हणल्यार जो महाराष्ट्राचो शिवाजी महाराजांचो पुतळो कोसळिल्लो ताची परिस्थिती पळोवन जे गोंयांत जे सगळे पुतळे आसात तांची देखरेख करची आनी तांचेर सरकारान लक्ष दिवची अशी मागणी सुदीप तामणकर हांणी केल्या. आनी चवथी बातमी म्हळ्यार फाटले कांय दीस सेगीत पडपी पावसाक लागून बाणावलेची शेतां आसा ती उदका पोंदा गेल्यात. शेतांनी उदक भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात आनी ताका लागून आतां शेतकारांचेर संकश्ट आयला. सरकारान तांकां लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी त्या शेतकारांनी केल्या. ह्यो 4 बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. आख्या मडगांवां चोरांनी 7 घरां फोडपाचो अयशस्वी प्रयत्न केलो. तातूंतलें एकय घर तांकां फोडपाक जमलें ना. एका घरांत जाल्यार ते दारा मेरेन गेले आनी कसलो तरी आवाज येता म्हणून घरांतल्यांनी लायट पेटयली तेन्ना ते चोर धांवले. ह्या सगळ्यांची दखल पुलिशेन घेतिल्ली आसा. कागाळ नोंद केल्ली आसा. तपास सुरू आसा. फुडें वचूया सब एडिटर ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी अपडेट आहा आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार उच्च न्यायालयान थकाय दिलेली आसा. तांकां आतां विदेशान वयपाक खंय कोर्टाचो परवानगीची गरज पडची ना अशी असो आदेश आतां उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा. फोंड्याच्या सत्र न्यायालयान क्रायम ब्रांचान तांचेर सांगनासतना विदेशांत गेल्ल्याचो आरोप केल्लो. मागीर उपरांत ताका लागून ताका लागून सत्र न्यायालयान तो आरोप आहा तो भायर मारिल्लो. सो ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. सो ही एक आतांची म्हत्वाची अपडेट जावन आशिल्ली. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हाचेर जी एक केस चालू आसा, बाणस्त्री अपघात प्रकरण तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें. ह्या प्रकरणात तो एक दुबावीत म्हणून आसा आनी क्रायम ब्रांचीन
तर ताणें जो अटकपूर्व जामीन अर्ज घातिल्लो ताका हरकत घेतिल्ली आनी अमित पालेकार खंय सांगिनासतना 4 फावटी विदेशांत गेल्लो ताका लागून ताचो जामीन अर्ज रद्द करचो अशी मागणी क्रायम ब्रांचीन फोंडेच्या सत्र न्यायालयात केल्ली. ही मागणी विचारांत घेवन फोंडेच्या सत्र न्यायालयान ताचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो आनी ते उपरांत ताका अटक करपा खातीर क्रायम ब्रांचीन ताच्या घरा मेरेन गेल्ली. उपरांत अमित पालेकार फरार आशिल्लो इतले मजगतीं ताणें ह्या निवाड्याक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलें. आयज हे त्याचें आव्हान याचिकेचेर उच्च न्यायालयात जेन्ना सुनावणी जाली तेन्ना ताच्या वकिलान सांगलें की ताणें खंय परवानगी घेवनच विदेशांत जे दौरे आहात ते केल्ले आसात. सो हे सुनावणे वेळार उच्च न्यायालयान एक असो निर्देश दिलो की ताका आतां भायर वचपा खातीर कोर्टाची परवानगी घेवपाची गरज ना. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो. सविस्तर बातम्यो पळोवपा खातीर 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. ते भायर देश विदेशांतल्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो पळोवपा खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटीन मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव सुशांत गावस. हे बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बायक आनी रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसना गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.